क्रांती सर्कल टू कलांगूट रोड जो हालींच रस्तो रुंद केला आणि अंडर गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर हे रस्त्याचे काम केला आणि कितके तरी वर्सांनी केले. इलेक्शन लागीं पावला म्हणून कोणाक तरी उजवाडले आणि ह्या हातीन काम घेतले आणि हालींच कंप्लीट केला. हो बोर्ड पळयता आसतना तुम्ही पळयतात हांगालो इंजिनियर जे कोण जावं जी सुडाचे जावं किंवा GSIDचे जावं आता लायटीचे खांबे हांकां घालपाक जाय आसले एक पयली खबर आसा. तुमकां खबर आसा न्ही जेन्ना हे इंजिनियर कशें शिकला म्हाका खबर ना. तेंच्यांनी डिग्री घेतल्या काय डिप्लोमा केला काय आनी कितें घेतल्या काय डिग्री घेतल्या ती. हे आतां लायटीचे खांब्याचे हे हेंच्यांनी आतां होल मारलेले आसा. लायटीचे खांबे घालपाक जाय म्हणून आतां गोंयकारांक कळपाक जाय की हांगा लायटीचो केबल हो पयलीं घालपाक जाय आसलो न्हू. प्रोविजन करपाक जाय आसले. आमी जेन्ना व्हडल्यो बिल्डिंगी जेन्ना बांदता जेन्ना आमी जेन्ना सेंटरींग आनी शटरींग जेन्ना करता तेन्ना आमचो इलेक्ट्रिसिटीचें जें काम जें आसा न्ही एक इंजिनियर आसता जो आमचे लायटीचें काम करपाचें ते पयलीं येता आनी ते प्रोविजन करतात केबल घालतात आनी चल्ले. ह्या पॉयंटाचेर हे येतली ट्यूबलायट येतली आनी कितें येतलें सगळे पॉयंट घालून चल्ले. पूण हांगा हे इंजिनियर हे आतां डबल काम करतात. तुमकां खबर आसतलें की हे सरकारान पेडे जंक्शन जे आसा आमचे करासवाड्याचे जंक्शन आसा कोलवाळे फुडें वयशी जाल्यार हांगा धारगळे एक जंक्शन आसा. एकदां हेंच्यांनी रस्तो तो खणलो आनी आतां ओवर ब्रीज बांदता. तशेंच हांकां हांगा 4 बसी सुबेज मेळटा. हे जे इंजिनियर जे आसात आनी हांगाले मिनिस्टर जे आसा ताका विचारता कर्माची कामां करतात का म्हणून. तुमचे कडेन जे इंजिनियर शिकलेले आहात का ना काय तुम्ही कसले भोटे इंजिनियर हे आमचे मिनिस्टर बी आहा ते तुम्ही भोटेत रे. तुमकां कळना की हे आतां लायटीचो खांबो हांगा घालतलो मरे तेन्ना हांगा केबल केन्ना घालपाक तुमी रावले. केबल पयलीं घालपाक जाय आसलो मरे. केबल आतां मागीर घालतले तुमी. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारलें काम देवा कडेन मागता. बोडकेश्वराचे तोंडां धरून आमी आहा देवा कडेन विनंती करून मागता की हे लोकांचे पयशे जे आयज खंयच्या खंय मोडटात न्ही हांकां कोण विचारिना म्हणून. हांव हांगाल्या स्थानीक जो MLA जो आसा आनी ताका ट्युरिझम मिनिस्टर आसा तो कोण मिनिस्टर जो रोहनबाब खंवटे तुका विचारता हांव हे कितें चल्लां का म्हणून. आतां तूं हालीं कितें केलां गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची हॉटेलां सगळीं तुमी कोणाक PPP मॉडेलाचेर दिली. आतां तुमी ब्युटिफिकेशन करून दाखयतात. ब्युटिफिकेशन करपाक खंय रस्त्याचेर आतां पुलाचेर सुद्दां ते पोनाक खंय आतां नवो पूल बांदलेलो आसा न्हू थंयसर ब्युटिफिकेशन करता अशें म्हणून आयकता. थंयसर जर रस्त्याचेर डिवायडर जर आसा न्हू फाल्यां सकाळी गाडी जर वयर चडली आनी फाल्यां हेका कोण मेलो आनी तेजी गाडी घातली जाल्यार तूं कितें करतलो. हय आतां पुलाच्या पोनाक ब्युटिफिकेशन करता कितें उरलां रे. म्हाका अशें दिसता की ह्या टुरिझम मिनिस्टराक एक ब्युटिफिकेशन मिनिस्टर म्हणून एक नवें तरी पद दिवपाचें. हे गोवा टुरिझम सोंपलेत तुमी आनी खंयसून तरी लोकांचो गोर गरिबांचो टॅक्स पेरांचो पयसो तुमी जर खंयच्या खंय जर मोडटा जाल्यार तुमकां विचारपी आमी आसात हा. तूं अशें धरूं नाका की तुमी आयज जाय तशे पयशे मोडटले जाय तशे लोक तुमकां विचार. अरे चीफ मिनिस्टर म्हणजे गोंया न्ही आमकां लागून तुमी काम करपाक जाय. हांगा तुमी केबल पयलीं कितें लावून घालूंक ना हो म्हाजो मोठो प्रश्न आहा तुमकां. हेजेर पयलीं आन्सर करात. हांगा जावन सांगात हा आमी चुकले जाल्यार चुकले म्हणून. चुकले जाल्यार हेका आतां माफ ना. तुमी देवात तुमचे खूब जाल्लेले आसा. हे लोकांचे गोरगरिबांचे पयशे अशे मोडटले आनी ब्युटिफिकेशन बांदतले. ब्युटिफिकेशन तुमचे खड्डे रस्त्याक ब्युटिफिकेशन कसले करतात रे. बरे काम करात बरे रस्ते दियात. होणके ते म्हापश्यान खंय पडलेले आहा ते पयलीं पुरात आनी म्हापशेकारांक मातशी सुटका दियान मागता तुमकां. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.